ताळगाव जिल्हा पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 13, धारबांदोड्या जिल्हा पंचायतीचो मतदारसंघ नंबर 14 आणि कुळे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 6 चे पोटवेंचणुकीचे निकाल सकाळी लागले। धारबांदोड्या जिल्हा पंचायतीचे रीमा नायक जिखली। कुळ्या पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत नरेश शिरगावकार जाल्यार ताळगावचे जिल्हा पंचायतीचेर सिडनी बारेटो जिखलो। ताळगाव धारबांदोड्याचो दरेकी एक जिल्हा पंचायत सीट आणि कुळे पंचायतीच्या एका प्रभागा खातीर आयतारा जाल्ले वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। ताळगावां सिडनी बारेटो आणि सेल्सो फर्नांडीस उबे राविल्ले, थंय सिडनी बारेटो जिखलो। धारबांदोड्या जिल्हा पंचायतीचो सीट रिमा नायकान 945 मतांनी जिखलो, थंय रिमा नायक आणि संजना लांबोरा मदीं सरळ फायट जाल्ली। धारबांदोड्याच्या नव्या जिल्हा पंचायत वांगड्याक फक्त 6 म्हयन्याचो कार्यकाळ मेळटलो। उपरांत जिल्हा पंचायतीची परत सार्वत्रिक वेंचणूक। कुळ्या पंचायतीच्या प्रभाग 7 जाल्ले वेंचणुकेत आदलो सरपंच नरेश शिगांवकर 44 मतांनी जिखलो। कुळ्या एकनाथ खेडेकार आणि नरेश शिगांवकाराची सरळ फायट जाल्ली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कदंब कर्मचाऱ्यांक 27 ऑगस्ट मेरेन बोनस आणि 6व्या वेतन आयोगाचे श्रेणीचे अरियर्स दिले ना जाल्यार चवथीच्या आदल्या दिसा 28 ऑगस्टा सावन संपार वचपाची शिटकावणी कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिला। आयतारा पणजे जाल्ल्या कदंब कर्मचारी संघटनेचे बसकेन हो निर्णय जालो। हो निर्णय घेवपा खातीर कदंबाचे ड्रायव्हर आणि कर्मचारी संघटनेन चलो पणजीचो उलो मारिल्लो। ह्या कर्मचाऱ्यांक आयटकान तेको दिला। फाटल्या 6 वर्सांचो बोनस आणि 6व्या वेतन आयोगाचे 4 हप्ते बेगोबेग मेळचे ह्या मागण्या खातीर गोंयभरच्या कदंब कर्मचाऱ्यांनी आयतारा आंदोलन केले। ह्या आंदोलनात बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। कामगार खूप रागार आहात, कित्याक तांकां ह्या चवथीक काळोख दिसता आणि ताका लागून आयज ही जाहीर सभा घेवन कामगारांनी आपलो निश्चित डिसिजन घेतलेलो आहा की 27 तारखे भितर जर कामगारांक हे जे एरियर्स ऑफ बोनस एक्सग्रासिया आणि त्याच बरोबर एरियर्स ऑफ 6 पे आमकां दिना की कामगार 27 तारखेरसून त्याच्या उपरांत 28 तारखेरसून काम बॉयकॉट करतले हे निश्चित आमी डिसिजन घेतलेले आसा। कदंब कामगार चवथीच्या आदले दिसा संपार गेल्यार लोकांक बरोच त्रास जावं येता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। ट्रकवाल्यांक आधार चालू दवरपा खातीर सरकाराचे येवजणेचे फॉर्म ट्रकवाल्यांच्या संघटनेकडेन दवरचे म्हूण कुडचडेचे ट्रकवाले मागतात। सरकारान सध्या फॉर्म थळाव्या आमदाराकडेन दवरल्यात। संघटनेकडेन फॉर्मां दवरल्यार ट्रकवाल्यांक बऱ्याक पडटले म्हूण ट्रकवाले मागतात। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान ट्रक धन्यांक मेळपी आर्थीक मजत येवजण मुखार चालू दवरपाचो सरकाराचो विचार आसा। हे अर्ज आमदारा लागीं नाकात अशी ट्रक धन्यांची मागणी आसा। ही स्कीम मुखार वता जाल्यार ते मनशान आमदारा मरे वचपा जाय, आमदारा कडच्यान आपल्याक ते फॉर्म घेवपा जाय। फॉर्म घेता जाल्यार लायनी मनशान आदेश काबार जाता तेगेलो आनी तो जाल्यार आमदार आसपा जाय, मेळपा जाय त्या टायमार। ते फॉर्म घेवन ताणें आरटीओ वचपा जाय। आरटीओ वचोन थिंग 2 दीस मात थिंग वेस्ट करपा जाय। थिंग व्हेरिफिकेशन ते कडच्यान हाडपा जाय। पोत्तून येन आरटीओसान येन ताणें ते कडेन आमदाराक वचोन पोत्तून स्टॅम्प आनी सायन मारपा जाय। जीएला कडेन डायरेक्टली जे पळय रजिस्टर आहाय ती नांवां काडपाची थ्रू इंटरनेट आरटीओ दिवपाची आनी आरटीओ कडच्यान जे पळय रजिस्टर आहाय नांवां जी कोण ट्रक इंकलो ना कोणा नांवार गाडी आहाय तांकां डायरेक्टली स्कीम दिवपाची। दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेन सगळे फॉर्म संघटने लागीं दवरपाची मागणी केल्या। ही फॉर्मां सगळे आमदारांकडेन आसा अवेलेबल। पब्लिकान जे ट्रक पात्रांव आसा तेंणी आमदारां कडल्यान ती फॉर्म घेवपाची आनी ती भरून हाडून मागीर सावथ गोवा ऑफिसांत दिवपाची। थोडे जाणां गाडी विकल्यात आनी आसा तेजे वयल्यान कळटा आनी आरटीओ वचोन तेंचो रिमा काडपाचो आनी थोडे आमदारांनी ती सगळी फॉर्मां आमदारां लागीं दवरलो आसा पूण एक आमदारान ती आमच्या सावथ गोवा हाडून दिल्यान कित्याक थोडो लोक हिंग येता सावथ गोवा विचारपा येता। तशें म्हगे एक विनंती सगळे आमदारांनी थोडी फॉर्मां आमचे कडेन हाडून दिली जाल्यार आमी सगळे सावथ गोवा थोड्या लोकांक दिवपाक शकतात। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। घेवया एक विराम।